येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेगायच्यो हेडलायन्स. करंजाळचो रस्तो पळयता डांबराची वाट. मुख्यमंत्र्यांनी दिली 1 नोव्हेंबराची सोंपल्या डेडलायन. 80% काम जाल्ल्याचे सांगून सोडले भौशीक बांदकाम मंत्र्यान. 20% काम खंय खंय उरलां तें मात तेका सोदचें पडटलें. उदकाचो प्रश्न घाला जाग्यार, नाजाल्यार वेंचणुकेचेर घालतली बहिष्कार. शिवोलेच्या बायलांचो निश्चय. गोंयकारांनी भर दिवाळे कडेन दवरची भिसपाची तयारी. 5 आनी 6 तारखेक कांय वाठारांनी घालून घेतलो पावस. हवामान खात्याचो अदमास. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यांत अच्छे दिन अजून मेरेन दिश्टी पडनात. नाजाल्यार शिवोली मतदारसंघातली बायलां उदकाच्या उणावाक लागून घराभायर सरोन रस्त्यार देवची नासली. घर चलोवपा खातीर पयस वचून उदक हाडचें पडटा. हेका आत्मनिर्भर म्हणप का घराभायर वचून उदक भर म्हणप हो प्रश्नच. उदकाचो प्रश्न सोडयलो ना जाल्यार वेंचणुके वेळार शिवोलेच्या सगळ्या बुथांचेर बहिष्कार घालतली. ह्या बायलांनी निश्चय उक्तायला. उदका पायपलायन घातल्या उपरांत 25 वर्सां उपरांत हे पायपलायन फुटला. सुकला, गळटा काय वळटा कोणे वळून पळयल्लेच लेगीत ना. सरकार अच्छे दिन हाडटले अशी आस्त बाबडी ही बायलां बाळगताली. पूण सगळ्याकूच सरकारान निर्शेवणी हाडल्या. समाजीक वावुरपी गितेश सारंग सांगता, हे पायपलायनींतल्यान 24/7 उदका पुरवण जाता खरी, पूण ती फकत हॉटेलवाल्यांक खंय. थळाव्यांचे गळे सुकलेलेच. शिवोलेचो जगन्नाथ गांवकार सांगता, 25 वर्सां जाली ही पायपलायन हाडलेली. एखादी गाडी घेतली जाल्यार 5 वर्सांनी सर्व्हिसिंग करची पडटा. पूण ह्या 25 वर्साची पायपलायनिंग आदी कोणच खंय मेंटेनन्स सुद्दां करूंक ना. ही लायन हांगा 42 वर्सां आदी लायन हाडलेली. 42 वर्सां आदी आनी ती बारीक पायपाची आनी ती अजूनय तशीच आहा. त्या उपरांत तोच आमदार 4 फावटी निवडून येयलो आनी तेणें ते लायनीक पयलीं सुद्दां ना. त्या उपरांत दुसरो आमदार येयलो, 5 वर्सां उरलो. आतां तिसरो आमदार 20 वर्सां उरलो. त्या उपरांत वॉर्डाचो येयलो, 5 वर्सां जाली. 3 म्हयने कमी आहा तेका 5 वर्सांक. पूण तेणें सुद्दां हांगा लक्ष घातलें ना, कांयच केलें ना. हेंच्यान सगळ्यान कोणीच लक्ष घातलें ना. 4 आमदारांनी 4 आमदार अशोक साळगांवकार आसलो तितून. आनी तीच लायन आतां 42 वर्सां जाली. आनी आतां कितें केलां हेंच्यांनी, लायन हाडल्या. रातच्या उदीक लायन हाडल्या आनी ती हॉटेलांक दिल्या. आनी आमची लायन 42 वर्साची आहा ती तशीच आहा. आनी आतां पळया ही बायलां कितली कशी जमल्या ती पळसुलेक लागून. ही बायलां आमच्या वाड्यावयली पळय कितली जमल्या ती. कित्याक जमल्या ही, हांकां उदीक मेळना. थळावे सांगतात, उदकाचो विशय घेवन शिवोलकार कितलेशेच फावट उदका विभाग अधिकाऱ्या म्हऱ्यान गेले. सुरवेक तांकां आश्वासनां मेळ्ळीं, पूण आतां ते कॉलूय घेनात आनी हांगा लक्षूय दिनात. काल मेरेन आमी निशेध उक्तयलो. आतां मात म्हापशेच्या PWD कचेरीचेर मोर्चा व्हरपाचो थारायला. गितेश सारंगान सांगलें. आमकां प्रॉमिस केलेलें की लास्ट फ्रायडे की आमकां वॉटर सप्लाय सारको सुरळीत दितलो म्हणून. पूण अजून पर्यंत तेंच्यांनी जे प्रॉमिस केला पळय ते अजून फुलफील करूंक ना. आनी वेनेवर वी कॉल येई हे आमकां केन्ना फोन उखलिना. जशें कितें आमी फालतूर कशें हें करतात ते ट्रीट करतात आमकां लोकल्सांक. फोन उखलिना, परतून रिस्पॉन्डूय करचे ना. आनी मागीर चड 2-4 फावटी फोन केलो काय ना मागीर स्विच ऑफ करता. पूण कितें प्रॉब्लम आहा तो लोकांचो आयकून घेयना. पायपलायन हांगा रिप्लेस करूंक ना. उदकाचो प्रॉब्लम, ते डीक केलेल्याक ती पायपलायन लीक जाता, कांय जायना, कोणूच कांयच पळयना. सो आमची एकूच मागणी आसा की आमकां एट एनी कॉस्ट हांगा उदीक जाय. सरकाराक वॉर्निंग दिता की आयज आमी फक्त रोडार सायडीक आंदोलन केलां, हरशीं रोडार करपाचें आसलें. पूण आमी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन केल्लेली आहा. हेज्यांक फुडें आमी चलत म्हापसा PWDचेर मोर्चा करपाची आमची शक्यता आहा. जावं ती लोकल MLAच्या करपाची. म्हयन्याक फक्त 3 म्हयने उरले इलेक्शनाक. सरकारान विचार करचे. हांगाली पायपलायन, रोड, लायट हे सगळी वेवस्था, बेजीक फेसिलिटी मागता आमी. व्हडले कांय मागना. एक जाग्यार आहा IIT आनी दुसऱ्या जाग्यार आहा ही वॉटर फेसिलिटी. डिफरन्स पळयला. सरकार IITचे उलयता पूण उदकाचे कोणूच उलयना. गोवा 365 खातीर शिवोलेच्यान संदीप कामुलकार. 1 नोव्हेंबर मुख्यमंत्र्यांनी दिल्ली डेडलायन सोंपल्या. भौशीक बांदकाम मंत्र्यान 80% काम जाल्ल्याचे सांगून सोडले. 20% काम उरलां खंय, पूण खंय खंय उरलां तें मात ताणें सांगलें ना. तेकाय तें खबर आसचें ना. देखीक हो पळयात करंजाळचो रस्तो.
1 नोव्हेंबरा उपरांतय डांबराची वाट पळयत बसला. बरोच तेंप जालो गोवा 365 गोंयच्या रस्त्यांची अवतिकाय दाखोवपाची मोहीम सुरू केल्ली. ती अजून सोंपली ना. एकुशी पोंबुर्पा हे गांव तशीच उरल्यात. जाल्यार राज्याची राजधानी कुशीकच्या करंजाळ वाठारांतल्या रस्त्यांची ही अवतिकाय. मदींच पेवर्स, मदींच उदकाचे फोंड पळयल्यार हो रस्तो व्हाळ काय फुटपाथ तेंच कळना. शेवटाक लोकांक हक्काचे बरे रस्ते मेळटले तरी केन्ना हो प्रश्न उरताच. गोवा 365 खातीर करंजाळच्यान श्यामचारी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भौशीक बांदकाम मंत्र्यान रस्त्यातले फोंड पुरपाचें 20% काम उरलां अशें सांगलें. भोवतेक करून तो 21 रस्त्याचे उलयत आसतलो. लायटीचे केबल घालपा खातीर म्हण 4थी आदी 21चो रस्त्यार जो चर खणून दवरला तो दिवाळे मेरेन तस्सो सोडून दिला. सगळ्या गांवांतले रस्ते डांबरान थापले. आमचे केन्ना थापतले? एकोसकार विचारतात. रस्त्यावयले फोंड पुरपाचें काम 80% पुराय जाला अशें दीपक पावसकारान सांगलें. महामार्गाचें काम डिसेंबरा मेरेन जातलें खंय, पूण 21चो हो रस्तो 4थी आदी फोडून दवरला. तो तश्याक तस्सो आसा. एकच फोंड ना, सुमार अर्द किलोमीटर भर फोंडांची माळच पळोवपाक मेळटा. आमचेरच हो अन्याय कित्याक असो एकोसकारांक प्रस्न पडला. रस्तो तो हे केला ते आता बेगिना करचो म्हणून हे करतो तेंच्यांनी. कित्याक उरला तो खबर ना तो कित्याक उरला तो. पावसा खातीर उरला काय 1 तारीख दसरा उरलो जाल्यार. आमी कितलो तेंप जालो उरला हो जालो आता म्हयनो जालो. कितलो तेंप उरला हो? 1 तारीख चवथी पयली करता म्हणले हे केबल घालता म्हणून तेवढं मागीर घालूंकूच तेंच्यांनी पावस पडलो. मागीर मला तो डिसेंबरान घालता खंय जाता कशें आयकलां हांवें. डिसेंबरान करता पण 1 तारीख दिल्ली न्हू. टेंडर खंय तेंच्यांनी रॉंग कट केला खंय इलेक्ट्रिसिटी. हांवें सरपंच विचारलें, सरपंचान म्हाका हांवें रॉंग कट केला म्हणून इलेक्ट्रिसिटी परत रिटेंडर घातला म्हाका. तेका लागून लेट जालो म्हणटा आनी तेणें 1 तारखेक खड्डे पण तुमकां त्रास जायना रस्त्याचो? कितके त्रास जाता हांव दुर्लभ घरान दुर्ला येता सगळ्या गाडयो आता रस्तो हे फोडलेले आतां म्हाका दिसता म्हयनो 4थी पयलीं फोडलेलो. 4थीक इतले त्रास जाले, ट्रॅफिकेक जाम जाता हांगर. कोणूच हांगर येवन पळयना. कोणाकूच पडलेले ना ह्या रस्त्याचे. कितें हे वाळतल्यो जाल्यार ह्या फाल्यां हांगा झाडां रोवपाचो टायम येयलो. कांयच येना हेका रस्त्याक. ते आतां कितें तरी पळोवंक जाय. इलेक्शन येतकीरच मागीर सगळे तेच मारून येताले ते तेन्ना पेच मारूं येताले. आमकां रस्तो फूल जाय हो, नाजाल्यार हे कांय हे जावपाचें ना. सीएमान सांगलेले 1 नोव्हेंबर मेरेन सगळे हय, एक शिवेमान सांगलेले 1 नोव्हेंबराक एकूय खड्डो दिसचोना म्हणून. पळय जाल्यार आख्खे सगळ्या खड्डे एक खड्डो तरी पुरयला, एकूय खड्डो पुरोवन आनी तेवूय पुरयले तेवूय सारके पुरोवंक ना. वेस्टेज आहा सगळें तशेंच. म्हणजे बेश्टे तेंच्यांनी लेप लायला आनी गेल्या. कांय करूंक ना तेका. आनी ताचे आदी सुरू जाता हो पोमुर्पेचो रस्तो. पॅचवर्क ना, डांबरीकरण ना, गाडयो धाडायत व्हरच्यो पडटा, हाडां खिळखिळी करची पडटा. कित्याक तर पोमुर्पेचो हो रस्तोय हाडबडीत जावन रावला. भौशीक बांदकाम खात्याची ह्या वाठारांत नदरच वचूंक ना अशें दिसता. गोवा 365 खातीर एकोशेच्यान जवाहर बर्वे. कोविड वॅक्सिनेशनात फाटी उरलेल्या 40 जिल्ह्यातल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन नियाळ बसका घेतली. कोविडाचे सुरवातीपासून आता मेरेन भलायकी सेवकांनी केल्लो देख दिणो वावर पळयत जाल्यार आता घाळ रावप कोताक येवपाचें ना. देशान 1 अब्जाचो आंकडो हुपला. देखून ह्या खिणांक सुशेग घेवप चुकीचें थारतलें. घाळ रावले जाल्यार व्हडलें संकट येता, मोदीन म्हटलां. मंगळारा देशान 1 अब्ज लसीकरणाचो आंकडो गाठलो. भारताचे संचयित कोविड-19 लसीकरण कव्हरेज 107.29 कोटी परस चड आशिल्ले. कित्याक तर त्या दिसा 41.16 लाखा परस चड डोस दिल्ले.
देशात 11,903 नवी प्रकरणां दाखल केल्यात, जातून ॲक्टिव्ह केसलोड 1,51,209 इतलो दवरला, जो 252 दिसांतलो सगळ्यात कमी केसलोड. त्या भायर आनीक 14,159 केसी बऱ्यो जाल्ल्यो. एकूण रिकवरी 3,36,97,740 जाली. वसुलीचो दर सद्याक 98.22% आसा, जो मार्च 2020 उपरांतलो उच्चांक म्हणूं येता. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयकारांनी भर दिवाळे कडेन भिजपाची तयारी दवरची. 5 आनी 6 तारखेक कांय वाठारांनी पावस घालून घेतलो आनी तोवूय गडगड घालीत. 7 तारखेर तो जोगलांच्या सांगातान येतलो. हवामान खात्याचो अदमास. राज्यात चडांत चड 35 जाल्यार उण्यांत उणें 24 डिग्री सेल्सियस तापमान उरो येता. फुडल्या 2 दिसांत मळब कांय प्रमाणांत दाटिल्लें दिश्टी पडटलें. तापमानूय 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसांनी उणाव जावं येता. फांतोडच्या वेळार भोंवतल्यांक दाट दवाचो अनुभव घेवपाक मेळटलो. राज्या खातीर खाशेली अशी शिटकावणी दिवंक ना, मात 5 ते 7 नोव्हेंबराचे मजगतीं दर्या खवदळपाचो आसा. देखून नुस्तेंमारी खातीर दर्यांत बोटी घालप्यांक सादुरतायेची शिटकावणी दिल्या. महाराष्ट्र आनी गोंयच्या दक्षिण वाठारांत दर्या देगांचेर वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारो घाळो येता. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी अर्थात सगळ्यांचीच. मेळया परत आयकपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.